नियोजित आरएमसी प्रकल्पावेल्यान आयतारा साली मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली। गावात हो प्रकल्प नाकाच अशी मागणी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत लावून धरून या प्रकल्पाआड थाराव घेतला। लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्पाची परवानगी फाटी घेतली अशें पंचायतीन ह्या वेळार स्पष्ट केलें। सरपंच मानसी कौठणकरांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकर आणि हेर मिळून सगळे पंचवांगणी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक जेमतेम 30 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। नियोजित आरएमसी प्रकल्पावयल्यान ग्रामसभा बरीच गाजली। या प्रकल्पा सयत खेळा मैदानाचो मुद्दो लेगीत ग्रामसभेत तापलो। खेळा मैदानाच्या विशयावयल्यान तर ग्रामसभेत हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी पंचायत मंडळाचेर प्रश्नांचो शिवूर केलो। कंस्ट्रक्शनाक आमी ह्यान पयलीं अपोज केल्ले, तेजी एनओसी रिवर्क केल्ली, रिवर्क करून ते आमी स्क्रॅप करपाचो ठरयल्लो। तेज्या उपरांत तेणी आमी सांगलेलें की आमची तो स्क्रॅप जाल्या उपरांत जर परत येत तो जाल्यार एक ग्रामसभेक तेजी सगळे डॉक्युमेंट आहा ते प्रोड्यूस करया आनी लेट्स सगळे डिसायड करया की बाबा आमकां जाय की नाका। तो आरएमसी प्लांटाक लागून खुबशी सामकी हानिकारक आसा, कारण आतां तो पावसान कांय कळना। आतां तेंच्यांनी सगळे ते सेटअप बसयल्लो आसा आनी तेजी जो धुल्लो आसा, तेजी जी कस जो आसा तो 2-3 वॉर्डांक इफेक्ट करतलो। सो आमी परत सगळे लोकांनी ग्रामस्थांनी तेका अपोज केला आणि तो नाकाच म्हणून ठरयल्लो आसा। परत आमच्या सरपंचाक आमी एक सांगलां की सरपंचानूय आमकां एश्युरन्स केला की तो जावचो ना आनी 15 दीस दिल्लेले आसा। सपोज जर स्टार्ट जालो जाल्यार सरपंच आमची इवन बॉडी आसा की तेजेर एक्शन घेतली, पुलीस कंप्लेंट करतली। 20 वर्सां आमी झगडटा ग्रावंडा खातीर। आयज मुळगांव कुंडादीन जागा दिल्ली आसा, पण आयज पंचायत तो ग्रावंड बांदूंक ग्रावंड बांदपाक इनिशिएटीव घेयना। म्हणून आयज त्या इश्यूचेर सगळे भुरगे आमचे यूथ जे आसा ते सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी हो इश्यू मांडलो आनी तांकां फुडल्या संडे आर्किटेक्चराक आफोवन तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें अशें तांकां आमी सांगलेलें आसा। हांगासर आयज आमची लोकां बरोबर ग्रामसभा जाल्लेली आसा आनी त्या ग्रामसभेक खुबशे पॉयंट्स आमचे येयलेले आसा ग्रावंडाचे ग्रावंडा बद्दल, जो आमकां मुळगांव जावं त्या ग्रावंडा बद्दल आमकां 3 कोटी दीन दयालाचे स्किमीचे आमकां मेळोंक ना, मेळपाचें आसा। ते आमकां मेळचें ना, ते पार्टली सँक्शन जावन येवन कामां जितली पास जाता तितले ते पयशे सँक्शन जावन येतले। आमकांय बी ग्रावंड जावपाचो खूब आमकां हें आसा आनी आमी ताका लागून प्रयत्न करतली आनी ग्रावंड जाता तितको बेगीन करपाचे आमी प्रयत्न करतली। सेकंडली मायनिंगेचो जो इश्यू येयलेलो आहा, मायनिंगेचेर आतां कितें मायनिंगेचेर जितले आमी पॉयंट्स तेंचे कडेन मांडलेले आहा, नायट शिफ्टीचे, बफर झोनाचे, RP 2021 प्लॅन सगळे आमी तेंचे कडेन धाडून जालेले, पण आमचो तेंच्यांनी एकूय इश्यू सॉर्ट आउट करूंक ना। आतां हळू हळू एक कितें करता अशें कमिटी कडसून म्हाका आयकपाक येता। आमचे कडेन मागीर ऑफिशियली येवंक ना की अशें तुमचे पॉयंट सॉर्ट आउट जाता अशें सांगपाक, पण शेताचे कमी पयशे दिवपाक तेंच्यांनी ते स्टार्ट केल्या अशें ते कमिटी कडसून म्हाका आयकूंक मेळ्ळेलें आसा। आनी अशे खुबशे इश्यूज आमी हांगा बसून सॉर्ट आउट केलेले आसा आनी सॉर्ट आउटूय जावपाचे आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।